आसा तेगेले मम्मी सुद्दां आयज बरी ना, ती हॉस्पिटलां आसा. तो आयज हांगा ताका सोडून आयज हांगा येयला कित्याक लागून आपल्या पोटा खातीर आपल्या आवयचे खातीर. असली परिस्थिती सीएम आयज एक प्रत्येक यंग भुरग्यां कडेन अशी करता जाल्यार यंग भुरग्यांनी कशें जगप सगळे सीएमा कडेन आसा. आमी सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की जातितल्या बेगीन हे आमचे लायब्ररियन पोस्ट आसा ते रेगुलर करपाची गरज आसा. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां जे आमचे रायटर आसा, लेखन करता लेखक आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की तुमी सगळे बूक बरयता जे तुमचे लेखन आसा ते आयच्या भुरग्यां कडेन, ज्या भुरग्यांक तुमचें लेखन कळना जाल्यार त्या बुकाचो व्हॅल्यू कितें उरलो. आमी लायब्ररी आसतले भुरग्यांक बुकां दितले, जरी आमकां अशें करून रडपाची पाळी केली जाल्यार भुरग्यांचें तुमचें वाचन कोण वाचतलो. आयज लेखक जे आसा तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ती करून दिवपाचे आसा की लायब्ररियन हो एक मेन रोल ऑफ सोसायटी. तशेंच आमचे युनिवर्सिटी लायब्ररी डिपार्टमेंट आसा, इतले 8 वर्सां जाली तेंच्यांनी आयज पर्यंत स्कूल लायब्ररीनात एक इश्यू सुद्दां कळना, एक सुद्दां कांय विचारना तेंच्यांनी. ते सुद्दां आयज ओगी आसा. इतले युनिवर्सिटी लायब्ररियन कोर्स आसा शिकयता. आतां भुरगीं शिकून कितें करपाचें, हांगा जॉब ना जाल्यार. आयज गोवा युनिवर्सिटी लायब्ररी डिपार्टमेंट सगळे प्रोफेसर आसा, कॉलेज लायब्ररी तेंच्यांनी सुद्दां हो आवाज काडपाचो आसा आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाचें आसा कित्याक लायब्ररियन हे गरज आसा आनी आमकां फिक्स करपाची गरज आसा. तशेंच हांव पेरंट्साक जे पालक आसा स्कुलाचे भुरग्यां आपल्या धाडटा तांकां सुद्दां सांगपाक सोदता जो पर्यंत भुरगो स्कुलाची वेगळी बुकां जनरल नॉलेज वाचना जाल्यार तेंची नॉलेज कशी वाडटली. फक्त आमकां सुद्दां आमचे पेरंट्स सांगताले तुमी फक्त सब्जेक्ट बुक्स आसा ते वाचले म्हूण जायना, अदर लँग्वेज बूक जावं जनरल नॉलेज तेन्ना तुजी नॉलेज वाडटली अशें म्हूण सांगताले. आयज जर लायब्ररियन थंय ना जाल्यार भुरगीं बूक वाचतली कशी. आयज हांव सगळे तुमचे पेरंट्स जावं लेखक आसा, ऑथर आसा, प्रोफेसर, फिलॉसॉफर आसा तेंचे कडेन सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी आमचे खातीर आवाज काडपाची गरज आसा आनी सीएमा दाखोवपाचें आसा कितें आमी बी गरज आसा आनी आमकां बी पोट आसा जशें सीएमा आसा. आनी डायरेक्टरान सांगलें आसा आमकां कितें सीएम होल एंड सोल म्हूण हेजो. जाल्यार आमी सीएमा कडेन मना काळजांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता आमी हांगा इतल्या लायब्ररीन आसा तेंची मातशें चिंतचें तेन्नाच तुजेंय बी बरें जातलें, आमी अशें चिंतता. कम्युनिकेशन जावपाक जाय स्कुलांच्या मदीं आनी हेंचे बील जे आहा पळय तेंकां डेडलायन्स अशी कांयच ना. केन्नाय बिलां धाडपाची आनी मागीर केन्नाय पेमेंट जावपाचें. सो आमी डायरेक्टराक सांगलां की बाबा तुमकां लास्ट डे ऑफ बील डिसायड करचें पडटलें तुमकां की स्कुलांतल्यान कितले तारखेक लास्ट बील येवपाक जाय हांगासर म्हणून. आनी त्या नंतर जर येयना जाल्यार तांच्यांनी डायरेक्टली सेक्रेटरिएटान नाल्यार चीफ मिनिस्टर ऑफिसा कडल्यान परमिशन हें घेवन रिलीज करपाचो पेमेंट. कित्याक देर शूड बी अ डेडलायन टू द ऑल द स्कुल्स. आतां स्कुलां तर लेट धाडटात 3 म्हयन्यांनी असो 3 म्हयन्यांनी खंय स्कुलां अशें धाडटाले बिलां असो खंयच क्रायटेरिया ना की 3 म्हयन्यांनी धाडप एवरी मंथ बील धाडपाक जाय म्हणून अशें डायरेक्टरूच स्वता सांगता. जरी तर एवरी मंथ धाडपाक जाय जाल्यार 3 म्हयने तर डिले जावन हांगासर येता जाल्यार प्रश्न येता की डिपार्टमेंटांनी कितलें कम्युनिकेशन केल्लें आसात. ह्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान खऱ्यांनीच कम्युनिकेशन केलां बाकीच्या डिपार्टमेंटान, तेंची एक रिव्यू मिटींग जाता त्या टायमाचेर धाडला बाबा अमक्या अमक्या लोकांचो पेमेंट जायना. खंय 6 म्हयन्याचो स्कुलांनी पेमेंट जाल्लो ना, खंय 1 वर्साचो पेमेंट जाल्लो ना. सो हे पेमेंट रिलेटेड जो आहा पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक रायट टायम 30 तारीख म्हणल्यार तुमच्या अकाउंटान तेंचे पेमेंट घालता. आतां जर तर पेमेंट टायमाचेर येवपाक जाय जाल्यार कोणाची मिस्टेक आसा, स्कुलांची मिस्टेक आसा. स्कुलां जबाबदार घेवपाक जाय की तुमकां बाबा अमक्या टायमाचेर डेडलायन आसा आनी डिपार्टमेंटाचें काम आहा 5 तारखे पयलीं तर तेंच्यांनी बिलां सबमीट करिना तांच्यांनी स्टॉप करपाक जाय. बाबा वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज, यू हॅव टू वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ. हो असो क्रायटेरिया आसपाक जाय. आनी हो क्रायटेरिया केन्ना आसपाक जाय जेन्ना आमी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम अप्लाय करता, कॉन्ट्रॅक्ट काडटा पळय तेन्ना हो सगळो क्रायटेरिया आसपाक जाय. इन्शुरन्साच्या बद्दल उलयले, इन्शुरन्स तुमी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमान जेन्ना काडटा इन्शुरन्स आसपाक जाय. आयज सिंपल गजाल सांग, एक खंयचो जर कॉन्ट्रॅक्टर एक लेबरांक हायर करता ताचो इन्शुरन्स क्लेम करचोच पडटलो. इन्शुरन्स करचो फाल्यां सकाळीं तो पडोन मेलो जाल्यार कोण जबाबदार आहा. सो दीज आर द थिंग्स वीच शूड बी इन्क्लुडेड इन दी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. आनी जरी तर हे इन्क्लूड जायना जाल्यार दे आर अगेन्स्ट द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाक तुका सगळ्यो क्रायटेरिया घेवन करच्यो पडटा. थर्डली आमी तांकां रेग्युलरायजेशनाचे बद्दल उलयल्ले आसात की बाबा इतले ग्रॅज्युएशन मास्टर्स तांच्यांनी केल्ले आसा. मास्टर करून तर ते 12,000ची सॅलरीक रावता, तांकां पर्मनंट करिना जाल्यार आज कितें उरलेलें आहा.
वेर आर दे गोईंग टू गो. आता त्यांची 25 ती 40 वर्सांची जातली. ताज्या नंतर म्हणजे ते तुम्ही क्रायटेरिया रावतले की बाबा तांकां रेग्युलरायज आमी करूंक शकना म्हणून त्यांचो ऑलरेडी एज जाल्ली आहा म्हणून. सो तुम्ही भुरग्यांचो फ्युचर एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार काबार करता. आय फील दॅट देर आर सो मेनी बॅकलॉग्स. आय थिंक सो हांगासर ओबीसी एसटी एससी आहा लोक आसा ओके मॅक्झिमम इवन जनरल कॅटेगरीचे लोक आसतले. सो हांव एकूच म्हाजें मत एकूच आसा मेन कितें आहा ते लोक भुरगे काम करता म्हणल्यार तुमी तांकां 10-15 वर्सां तेंचे युटिलायज करतली आनी तेंचो जे ग्रोथ जावपाचो टायम आसतलो थंयसर तांकां ग्रोथ जावपाक दिवचो ना. आयज म्हाका अक्षरशः वायट दिसता 3500 बॅकलॉग सीट्स फ्रॉम एसटी कम्युनिटी, ओबीसी 7000 6000 ओबीसीचे आहा, एससी आनीक खंय आहा आनी EWS इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड ही तुमकां सगळे तेच कॅटेगरीन दिसतले थंयसर. सो म्हजें एक म्हणणें आसा की तांकां हो बॅकलॉग जो आसा पळय त्या बॅकलॉगांतल्यान तर तांकां बरोवन काडपाक जाय. म्हणल्यार आयज म्हाज्या फाटल्यान जी भुरगीं आहा ती मास्टर्स बिस्टर्स केलेली भुरगीं शिकलेली भुरगीं कितें आनी आयज ही गोंयची भुरगीं आनी गोवा गव्हर्मेंट जे म्हणटा की आमी जॉब दितले आनी भुरग्यांचे फ्युचर अशें घडयतले. आयज ह्या भुरग्यांचें फ्युचर कितें तें तुमी सांगा. 12,000 रुपया पगार घेवन 12,000 पगार घेवन ह्या भुरग्यांचें फ्युचर कितें तें सांगपाचें. म्हाका एक सांग, आयज ही भुरगीं एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक एक कनेक्ट आहात ती आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां न्याय मेळना सपोज जाल्यार तेंच्यांनी खंय वचपाचें. एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हटलें शिक्षेचें डिपार्टमेंट. शिकलेले सवरलेले लोक आसतात हांगासर कितें आनी ह्या भुरग्यांक न्याय दिवंक शकनात. 6 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने पगार मेळना तांकां. संवसार कसो चलोवपाचो रे. कोणाची आवय बरी ना बापूय बरी ना त्या टायमाचेर तांकां पयशे खंयचे कितें स्वता कोण बरो ना जाल्यार ताका पयशे खंयचे. फाटीं तेंच्या भितरलो एकटो होच पयशे ना म्हणून सिकनसान मेलो कितें तांकां फेसिलिटीज कसले ना ESI PF कांय ना तांकां. ओके सो आयज एक्चुअली हेचेर दखल कोणें घेवपाक जाय. सरकारान घेवपाक जाय. दिगंबर कामतीन बील घातलें आपले पेमेंट वाडोवन घेतले तेंचे कितें 1.5 लाख आसलेले पावनासलेले खंय. सगळे फेसिलिटीज आहात मरे. तुमकां जर पयशे 2 लाख 2.5 लाख पावनात जाल्यार तांकां 12,000 रुपया कशे पावतले. तांकां 12,000 रुपये कशे पावतले हो प्रश्न आनी हेचेर दखल सीएमान घेवपाक जाय. आयज पॅरा टिचरींक त्रासान घातलेले आसा, कॉन्ट्रॅक्ट टिचरींक त्रासान घातलेले आसा, लायब्ररियनांक त्रासान घातलेले आसा, बाकीचे जे स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आसा तांकां त्रासान घातलेले आसा. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम इज अ व्हायरस आनी हो व्हायरस गोंयांक लागलो आसा आनी हेतून एक कॉन्ट्रॅक्टर जोडटा आनी बाकीच्यांचे रगत पिवून हे सरकार खाता. हे सरकार खाता ह्या लोकांचे रगत पिवून सारकें. आयज ती भुरगीं आपले जे कितें ग्रिवियन्सीस आहा ते एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक मांडपाक येयलेली आनी तेंच्यांनी कितें आहा तें सांगलें थंयसर. आमी थंयसर रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आहा आनी तेणें सांगलां कितें आमकां एक 10 दिसां भितून आपूण ती फायल फॉरवर्ड करतलो म्हणून एड्युकेशन डायरेक्टरान आनी आपूण सीएमा कडेन उलयतलो म्हणून. इन बिटवीन आमी सुद्दां ती फायल फॉरवर्ड करून सीएमाक मेळपाक ट्राय करतले. कित्याक सांग शिकलेले सवरलेले गोंयकारांक तुमी अशें बिट्रे करपाक शकना. हांवें ताका एक प्रश्न केलो म्हटले ही स्कुलां जी रजिस्टर्ड जाल्लेली आसा थ्रू एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर रजिस्टर जाली. तो म्हणटा स्कुलाक आपूण सगळें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा पूण स्कुलाक तुजो भंय ना पूण लायसन कोण दिता. स्कुलाक लायसन कोण दिता तर आमी दिता म्हणलो. पूण थंयसर तोंड कशी पडलो तो आनी तेणी एक सांगलें की हे भुरग्यांची फायली जी आसा न्ही फाटल्या दिसांनी सीएमान सांगलें आपूण तेचो प्रश्न सॉल्व केला म्हणून. पूण हांगा जर तेन्ना ताका विचारलें डायरेक्टर तो म्हणटालो आपल्या कडेन फायल आपूण धाडले शिवाय फायल खंयची सीएमान पास केली. पूण सीएम जो आसा न्हू कालचो आमी पयल्या काल इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डार कितले तरी जॉब्स आपूण दितलो म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता त्या भुरग्यान मरे कितें सांगलें हांगा एक भुरगो आमच्या आनी ह्या भुरग्यान कितें सांगलें आपूण 6 म्हयने जाले आपणा कडेन पयशे ना आपूण कोणाच्या घरान रावता रेंटाक रावता आपला प्रॉब्लेम इतलो आसा की म्हयन्याचे म्हयने पगार जाय. पूण जे स्कुलां जी आसा ही स्कुलाक जे पेमेंट गव्हर्मेंट जो दिता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस कोणी एजन्सी घेतलेली आसा. हांव सरकाराक विचारता तूं एजन्सी कित्याक लागून दिल्या. तुमचे कडेन कॅपेसिटी ना. सरकार म्हणजे आमी मरे तुमी एजन्सी दिल्या उपरांत हेंचो म्हयन्याक पगार जो आसा 12,000 कितें 14,000 एवरेज काडून तांकां 12,000 मेळटा. पूण हेंचो पगार तो एजंट खाता. एका मनशाक वाडल्याक जर 20,000 जर पगार दिता 6,000 तो खाता आसतलो. आमचे रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की जी एजन्सी दिल्लेली आसा ती गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाच्या अंडर दिवपाचे. कित्याक लागून तो तरी पगार एड जातलो. कित्याक तुमचे कडेन कॅपेसिटी ना जसो सरकाराक पगार दिता तसो पगार दिवपाचे. आनी तेंचे लायफ जे आसा हांव एक रिक्वेस्ट करता जी भुरगीं शिकलेली भुरगीं आसा ती आतां तुमचे कडेन काम करतली. इतली वर्सां काम केल्या उपरांत थोड्या दिसांनी तेंची एज कमी जातली. पूण तांकां फीस करपाक केन्ना लावतले तुमी. जो पगार वाडोवपाचो आनी तांकां फीस करून मागपाचें. कित्याक लागून ते कितें म्हणटाले वन दीस सिस्टमाच्या अंडर हे येना म्हणटा पूण सिस्टम तुमी जनरेट करपाक जाय. गव्हर्मेंटान आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता ही भुरगीं जी आसा न्हू कोणा आवय बापाची भुरगीं ती तेंची पेरंट्स आसा कोण लग्न जाल्लेली आसा तेंचे पगारान 12,000 पगार जायना होच 12,000